बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता म्हयन्यांचो उगडास करून इमिलियाना पिर्स ह्या आमचे भयणी खातीर देवान तिची काकलूत करून सासणेक विसवतीका फावो करूंक तिचे खातीर मागुया आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांचें बोगसने मागुया. हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मला चिंतून तरान उच्चारून वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासो तूं मागीर सदांच आंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावणान म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयले ती आमची मागणी आनी गोरस ओगेपणान बापा मुखार धरुया. ओदी करून कोरोना व्हायरस हे पिडे खातीर मागुया. आख्या संवसारांत भारतांत आनी आमच्या गोंयांत ही पिडा वाडत आसा. सुमार हजारांचेर दिसा दिसपट्यो केसीस पावत आसात. देवान आमकां सगल्यांक राखूंक सांबाळूंक आनी आमी आमच्या हातांत आसात ते उपाय घेवंक प्रयत्न करूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. देवा आमच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्यांक सर्गींच्या राजाची दारां तूं उगडटाय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें जांकां सर्व पातकांतली तुवें नितळ केलाय तांकां तुवें बासायलोली देणी फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेवान मान धर्मसभेच्या वांगड्यांक म्हणलें, तुमचें कांटें कितलें निबोर, तुमचें मन आनी कान ऑन बाबाट्याचे. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमी करतात.
खंयच्या तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमाडो दिनासतना दवरला? प्रमाणीक तो येवंच आसा म्हूण आदी फुडें परगडटाले तांकां तांणी जिवेशी मारले, आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उदेशी समूर्त दिली, तरी तुमीच ती पाडूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो, आनी ते ताचेर आड आपले दांत किर्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गाक तेडून पडूंक लागलो, आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली, आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलेलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जालो, आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान वयली मारल्यो, आनी कान बेरे केले, आनी सगळे ताचेर आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेबाक फ्रातांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुजे हातांत घे. मागीर दिंबी घालून व्हडल्या ताड्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां हे पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या खुणाक सावलू सारको कबूल जालो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. B1 आमचे लागीं देव उलयला, पान 21, B1 पेज 21. B4 पान 22 दुसरो श्लोक, B4 पेज 22.
सुरेस्पर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांवा परमळी जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान लोकांचे उरपणजीन जेजूक म्हळे तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुणां करून तूं आमकां दाखयशी तुज्यान कितें करूंक जायत आमच्या पुर्वजांनी ओरण्यांत माना केलो ताणें तांकां सुर्गींचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलोलें आसा जेजून तांकां म्हळें हांव तुमकां सोत सांगता मोइसेसान तुमकां सुर्गींचो उंडो दिवंक ना तुमकां खरो सुर्गींचो उंडो दिता तो म्हजो बाप कित्याक जो स्वर्गार थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो तांणी ताका म्हळें हो उंडो आमकां सोदां दी जेजून तांकां म्हळें हांव जिविताचो उंडो म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कधीच तान लागची ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता भवमप्रियो आयची दोनूय वाचपां आमकां उगडास करतात जेजू जावन आसा जेजू जिविताचो उंडो जावन आसा आमच्या जिविताची घोटाय आमच्या जिविताचें बोळ हाच्या शुभ वर्तमानांत बाबमडीनो लोक जेजू सरशें येता जेजूक विचारता जेजू थंय खुणां मागता जेजू हें सगलें करता तें कित्याक आनी अशे जबार तरेचे प्रश्न जेजूक करता आनी त्या वेळार बाबमडीनो जेजू तांकां ह्या सगळ्या प्रश्नाचो जबाब कसो दिवन उगडास करता आनी म्हणटा हांव सुर्गींचो उंडो स्वर्गार थावन देंवलेलो उंडो हांव हो तुमकां हो स्वर्गाचो उंडो देवा बापान तुमकां दिला तो हांव देवा बापाचो पूत आनी बाबमडीनो जें कितें आदल्या करारांत देवान इस्रायल पोरचेक ओरण्यांत आसतना माना खावंक दिलो तो देवान सुर्गीच्या बापान तांकां दिला हाचो उगडास जेजू करता दुसऱ्या उतरांनी हाचो आठापाचो संक्षेप म्हळ्यार तोच जेजू जिविताचो उंडो आनी ह्या पासून जे कोण जेजू जिविताच्या उंड्याक शेवतात तांकां कधीच भूक लागची ना तान लागची ना हें आत्मीक तरेचें आत्मीक जेवण जेजू आमकां फावो करता हें आत्मीक जेवण घेवन जेजू आमच्या जिवितांत जेजू जिविताच्या उंड्याक घेवन ताचें बोळ घेवन आमी जाता ते भाशेन बरें करपाचो प्रयत्न करची गरज पयल्या वाचपान दोरदूताच्या इतिहासांतल्या वाचपांत इस्तेवाची खबर आमकां मेळ्ळी पयलो मार्तीर तो हे पासत जेजूचें बोळ घेवन जेजू जिविताचो उंडो तेणेन ही बोळ आनी पदवी जेजू जिविताची उंड्याची पदवी आनी बोळ आपल्या जिवितांत घेवन सरळपणी ताणें जें कितें सांगचें आसलें तें ताणें सांगलें स्पश्टपणी उक्तेपणी ताणें जेजूक परगट केलो फुडाचो इनाम म्हळ्यार हाचो फळ म्हळ्यार ताका ताचो जीव दिवचो पडलो पूण फाटीं सरलो ना भियेलो ना पूण जेजू जिविताच्या उंड्याचें बोळ घेवन ताणें सगळें केलें आनी आखरेक मोरता आसतना ताणें देवाक मागणें केलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो जे मागणें खुर्सार उमकळटना जेजून केलें आपल्या बापाच्या आदीन आपलो आत्मो केलो तेंच मागणें इस्तेव ह्या पयल्या वाचपान करता आनी त्याच बरोबर आपणाक वायट करतल्यांक तांच्या पातकांचे गुन्यांवकारी तांकां करी नाका म्हूण इस्तेव देवा बापा लागीं मागता बाबमडीन अशें करूंक ताका बोळ आयलें जाल्यार त्या जेजू जिविताच्या उंड्यांतल्यान ताका बोळ फावो जालें कित्याक जेजूक ताणें आपल्या जिवितांत शेवलो जेजूक ताणें आपल्या जिवितांत अनुभवलो जेजूक ताणें आपल्या जिवितांतल्यान गोवाय दिली आज तुका आनी म्हाका तोच जिविताचो उंडो दोर मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां शेवूंक मेळटा देखून ताका शेवया ताची घोटाय घेवया ताचें बोळ घेवया आनी ताच्याच बोळान ताचीच घोटायेन ताचेच पदवेन जाता ते भाशेन बरें करपाचो आमी प्रयत्न करुया आनी हे भाशेन बऱ्या जिवितांतल्यान जेजूक गोवाय दिवया हेंच करूंक तुका आनी म्हाका हे मिसाचे भेटेंत आदार मागूं भेटोवन एक आमी गायन गावया
सर्वेस्परा मानून घे C30 पान 42 C33 पेज 42. मुझे बफमडीने म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलें जावण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी वोमता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सुर्गींचो तो उचार आवडतो ओप्रेमीत संतोश आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अधी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbarazzo sorvespodu, zorganizza, volia tudzia moj mowa, uzorni tuka zoj zoj, zoj zoj zoj. Sorvespora ce navi, eta taka zoj zoj, uzorni tuka zoj zoj, zoj zoj zoj. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरून सुसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्याने तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेज घेयात आनी आदले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत
आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Pawartacy Purgotuja, Jesu Melo, Jesu Ciwon Zala, Jesu Nofianiatel. Bapa, Jesuच्या मोर्तांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडोन सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावांबरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे भाग्यवंत धरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजू जिविताचो उंडो दोरमिसाचे भेटेंत जेजू आमच्या काळजांत येता, आमकां आपली गोठाय दिता, बोळ दिता. हें भाग हें देवाचें बरेंपण मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां फावो जाता. तातूंतल्यान देव आमकां आपल्या बेसांवांनी भरता. ह्या वेळार असल्यान साबार देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय समका येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो उगडास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां थावणेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतूय आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोमेची शांती सदा काल तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची कपूर कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची कपूर कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुझ्या एका दोतोरान म्हाका भलायकी मेळटली.
रोमियांच्या वेळार आमी गायन गावुया दी 23 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो 560 D23 पेज 60. प्रार्थया. भोवमोगाल बाबा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समरोमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुठां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जिवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बाराबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बाबा म्हणून एकूच चोत्राय ह्या दिसांनी आमी पेपरांचेर आयकत आयल्या वाचीत आयल्या ही पिडा वाडत आसा. इट्स अ कॉज ऑफ कन्सर्न. गोंयांत सुमार 1000 तेंकल्या 2 दिसांक केसी पावल्या. एकामेकाचो सांबाळ करुया, आपलो दुसऱ्यांचो जीव सांबाळुया, जिवाची कुयदाद घेवया. जे उपाय आमच्या हातांत ते बरे भाशेन घेवन ते पाळून आमचो दुसऱ्यांचो जीव राखूंक सांबाळूंक प्रयत्न करुया. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. सर्वपिता देव, बाप
आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार जिवितांतूं उसवाडांतूं शेवटाचें गायन गावुया. K4 पान 140 आणि 1 K4 पेज 141.